फाटल्या 10 वर्षात 28,000 गोंयकारांनी पोर्तुगालात जन्म नोंदणी करपाक लागून पासपोर्ट सरेंडर केले म्हूण एल्टॉनान प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो दाखलो सभागृहात दिलो. गोंय सरकार डाटाक कित्याक घेना काय प्रस्न. So in the last 10 years, 28,000 Goenkarani have surrendered their passports. And this data, what we have got, which was published by Prudent Media in July 2023. Why Goa government did not take any necessary steps of the increase of surrendering passports by Goans and collect relevant data. विरेश म्हणटा सरकारान स्वयंपूर्ण गोय आणि स्वयंपूर्ण गोय 2.0तल्यान कितें मेळयले ते सांगचे. हांगा स्वयंपूर्ण 1 आसलो आनी आतां स्वयंपूर्ण 2 जाला 2.0 जाला. सो स्वयंपूर्ण दोनूय स्वयंपूर्णान हे जे पासपोर्ट आसा ते सरेंडर जाल्ले आसा. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा गोंयकार पोर्तुगालात जन्म नोंदणी करपाक पासपोर्ट सरेंडर करतात तांकां आडोवंक शकना. भायर आशिल्ल्या गोंयकारांचो NRIन परराज्य मंत्रालया कडेन डाटा मागला. गोंयकारांक मजत करपाची सरकाराची तयारी. NRI Commission have written for the Ministry of the External Affairs regarding आमचे गोवन हे फॉरेन कंट्रीनी कितले रावता आनी कितें हाजो डिटेल्ड रिपोर्ट जो आसा इट इज अवेटेड. आमकां हो रिपोर्ट एक्सटर्नल अफेर्सा कडल्यान जाता तितके बेगीन आमी फॉलोअप करून घेता. गोवन डायस्पोरा जो फॉरेन कंट्रीनी आसा तांचे जितके इश्यूज आसा कारण सगळे इश्यूज जे आसा हे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी होम अफेर्स ह्या दोगांय कडेन आमी जाता तितके चड करून 16 किंवा 17 किंवा 18 तारखेर जी मिटींग तेजे कडेन घेवन आमी सगळे इश्यूज रिजॉल्व करता. हांव परत एकदां ताका सांगता विलिंगली वता ताका आमी कशें स्टॉप करतले. ताका आमी स्टॉप करूंक शकना पूण वयता ताका आमी आडोवंक शकना. आयज पर्यंत गेल्या 60 वर्सांक कोणीच आडोवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.